जी ही पुजा पयली अनेक वर्ष जाली की कुठ्ठाळे पोस्तार म्हणटा ती जाताली, म्हणजे पोलीस स्टेशन हांगा जाताली पुजा. अनेक वर्सां पुजा जाली. काही कारणामुळे ते पोलीस स्टेशन मोडपाक गेलें. त्यामुळे आमी मागीर पुजा खंय करतले अशें विचार करीत करीत आमकां हांगा एक मारुतीचें मंदिर निर्माण करून ताजे सकयल पुजा करची अशें आमी ग्रामस्थांनी ठरयलें. खूब पुर्वजांनी जाणट्यांनी खूब त्रास केले, त्रास काडून हें मंदिर उबें केलें आनी अनेक वर्सां ही पुजा चालू आसा. आज पूल बांदल्या कारणामुळे रस्तो रुंदीकरण जाल्ल्यामुळे आमचें मंदिर मातशें आमी जिर्णोद्धार करपाचें केलां की मातशें फाटल्यान व्हरून ताचो विस्तार करपाचो मंदिराचो अशें ठरयलां ग्रामस्थांनी भक्तांनी. तें बेगीन आमचे सरकारी अधिकाऱ्यां कडेन वचून तांची सगळी मान्यता मेळून बेगीन जावचें अशी ग्रामस्थांची मागणी आसा आनी आमची देवा कडेन प्रार्थना आसा. बस सूर्या नायक आमचो जो कार्यक्रम आसा ती वर्साचो तो 27 जानेवारीचो आसपास सत्यनारायण पुजा आसा. मागीर दनपारचो आमचो महाप्रसाद जाता आनी त्या उपरांत मागीर 6:30-7 सुमार भजनी उदय गांवकर हाचो कार्यक्रम आसा आनी बरे भशेन तितून प्रसाद घेवन लोकांनी हें करचें. माझं नाव राजा शेळगेकर. आमच्या हांगा वार्षिक पुजा जाता आनी महाप्रसाद आसता आनी सांजचे आमी भजन करता आनी आमचे हांगा 2-3 कार्यक्रम जाता. एक म्हणजे तुगेले हनुमान जयंती आनी श्रावणान जाता.